आता म्हाका 5 मिनटां वच्चे आज म्हाका तर आता लंच प्रिपेअर करनी सॅटर्डे मला मागीर हेक्टिक शेड्यूल पुरा गडबड शेड्यूल असतो कसं करचे कळना ठीक आहे सर मॅनेज करचे लाईफ पण फंड गेला तर दिस इज माय लाईफ गाईस फुल बागम दडू काय लाईफ कौन ते ललता बाबू ललता तर हांगा मंडला पावलो हांगा फर्स्ट फ्लोर अंतू मीटिंग स्टार्ट आसा आणि आमकडे पुढे गेलं तर जेवणा कसं आज मेन्यू पळया कसं कसं नसतं What's up guys, welcome to a new vlog आणि पुढे जाणे गुड मॉर्निंग घंटे झाले 7:38 आज सॅटर्डे आणि ॲज युजल म्हाका मागीर हॅक्टीक शेड्यूल आसता तर 9 घंटा म्हाका ऑनलायन क्लास आसा ताजी म्हाका भायर वचचें आसा कसून थंड जाल्लो ठीक आसा आतां हांव ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा आनी हांव फस्ट आतां दूद वचून हाडटा दूद ना ताजी मागीर कॉफी करता ब्रेकफास्ट करता दूद हाडला आतां हांव फटाफट दूद धुवन करता आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता ब्रेकफास्ट हांव आतां सिंपल फोव पण घालता आसा गाइस कॉफी रेडी आणि ब्रेकफास्ट रेडी जाता संग आणि 8 घंटे झाले 8:30 9 घंटा तर क्लास आसा उनो हो रेडी एक नंबर प्लेटा घालना चलो आता ब्रेकफास्ट करता 3 hours later जस्ट मेगला क्लास जाल्ले हांगा आतां म्हाका 5 मिनटां वच्चे आज म्हाका तर आतां लंच प्रिपेअर करनी कशें नाही करनी तर हांव करता आतां शेवय पण घालता सर कसं जाऊ का न्हू आतां खावच्या खातीर ताजे खातीर फटाफट करता खाली एक 10 मिनटांत म्हाका तर रेडी कर न्हू बायसोन वचका म्हाका हांगा तेल दवरला कायलीन तूं आनी उदक कशें दवरता सर फटाफट आतां फंड घालता खत्ता आनी वत्ता सॅटर्डे मला मागीर हेक्टिक शेड्यूल पूरा गडबड शेड्यूल असतं मागेला कसं करचे कळना ठीक आहे सर मॅनेज करचे लायक कोण फंड घाला अशी दिसते की आज गेल सकाळ तकून दनपार पुरा फळारूची आजी नवा पप चलो ठीक आहे सर आता फटाफट हें ढांगता आणि हांव रेडी जावन बसता मला टायम वेस्ट करचा नाजे तर हांव हांगा रेडी जाला तर तो पळोवया हां जाला गाईस बंद करता चलो आता फटाफट खात्ता तर दिस इज माय लाईफ गाईस फुल बागम दडू काय लाईफ बट चलता आमगेल काम आम्ही फर्स्ट कर का नवा मेन इम्पॉर्टंट इज वर्क कसं नाही काम करा ती खुशेन काम करा ती नवा बँड्रा पावलं आणि येतानाच नवा आमगेल वॅक्सिनेशन सेंटर आणतो हांव एक एन्क्वायरी करचें काम केलो म्हळ्यार फाल्लेच नवा ऑल इंडिया पोलियो ड्रायव्ह आसत पोलियो ड्रॉप्स दिवचे खातीर कितले घंटा वचपा करून ताजे खातीर हांव एन्क्वायरी करता तर फाल्ल्या ऑल इंडिया ड्राइव असं 8 दाखवून 5 घंटे ते आपल्याला चांगलं ओपन असते तर ताजी मधून तो हांव मधवेशा घेऊन फाल्ले वतलो व्हॉट्सअप गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज असं सॅटर्डे ॲज युजल आमगेल सेम डेली रुटीन पुरा जाल्ला बाबा मसाज जाल्ले न्हावून जाल्ले आमगेल पुरा जाल्ले आणि लायक आनी बाबू न्हिदून उठायलो आणि हांव लंचे करून घेतला तुम्ही दिलं तर नाव लंच करून घेतलं आणि आता तो लायक करून उठायला फ्रेश झाला ताका फीड करून झाला आणि तो हांगा खेळता असा गम्मत करता असा एकड़ो खेळता असा थोडे वेळ खेळो म्हण आता कशी तो घाला फ्रीली मम्माक चिके सवकी ना म्हळ्यार तिका चिके सही ते तिगे आजी भायर न्हिदले हॉलान तूं बिकॉज मागीर बाबा लागच्यान चिके दूर आनी रेस्टय तिका मेळका ना ती काय न्हीद जायना पाप ती आतां वखद खावन न्हिदल्या डॉक्टरा लागीं वचून आयली ती मेडिसिन घेऊन आयली चड ना म्हळ्यार स्लायटली तिका फिवर ना तिका खाली कोल्ड जाला सो ते कोल्ड मागीर आपास ट्रान्सफर जावचें ना म्हणून तिणें फटाफट वचून वखद आनी पुरा घेऊन आयली ती रेस्ट करता आसा आजी पप्पा ना सॅटर्डे वालकेश्वरा चमकला अँड ताका आमी दोगोयचे आज घर कडेन आनी म्हाका 6 घंट्याक क्लिनिका वचचें आसा इत्या की म्हगेले एक पेशंट आसा हांव जनरल ओ बाबू हांव जनरल पेशंट्स करचे खातीर म्हळ्यार वचचें ना खाली म्हगेले ऑर्थोचे पेशंट मात्र करूं वता बिकॉज ते म्हगेले क्लिनिकाचे डॉक्टर आसा ती BDS आसा सो तिका ते करूंक येना सो म्हगेले खाली स्पेशल केसीसा खातीर मात्र वचचें आतां सद्या तरी बिकॉज म्हाका चड टायर्ड जाता आय कॅनॉट डू मच वर्क रायट नाव सो आय एम नॉट डुईंग एनीथींग आय एम जस्ट गोईंग फॉर माय ऑर्थो पेशंट्स आय कम बॅक सो वही तादोळता हांवें मम्मीक म्हणलें तूं थोडे न्हीद दे आतां खाली 4 घंटे मात्र जाला सो हांव उठाव न्हू आगेल पुरा जाल्ला हाका आंगल घाल न्हू आगेल पुरा चेंज कर न्हू पुरा फीड कर न्हू पट्टी कर न्हू पुरा जाल्लें सो आतां फ्री बसलेली लेकले व्लॉग करया तुमगेल पुरा जाण ऑटो थोडे उरलाव्या आनी वय मागीर 6 घंट्याक पळया आतां यो आय होप यो वापस एक नॅप घेवच्या न्हिदतलो आनी तो न्हिदलेल्या वेळार मागीर हांव क्लिनिका वचून येता बिकॉज
निद्दानी जाल्यार म्हाका वचूं का तिची बिकॉज अपॉइंटमेंट दिला सो पळोवया कशी म्हणून हाव टू डू लेट्स सी कशी जाता तशी करया तर क्लास आनी जाल्ले आतां घरकड वता भारत तसन वत आयला पळय चॅक जेता सध्या तर जस्ट आतां घरकड आयलो आनी हांव आतां कॉफी करता आनी म्हाका 7 घंटा डायरेक्ट क्लास आसा तर 2 घंटा टायम आसता तर 2 घंटा आतां हांव ब्लॉग एडिट करता म्हळ्यार कसं करता आसा आज ही गणपती उत्सवाचे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मिटींग आसा GSB सेवा मंडळांत ताजे खातीर सांजे वेळा वतालो म्हळ्यार 8 घंटे ते क्लास आसा मागीर लास्ट क्लास 8:30 कॅन्सल जाला म्हळ्यार मागीर स्टुडंट तो न्यूयॉर्क दाखवून इंडिया आयलो तागेले वेकेशना खातीर ताजे खातीर तो नवा क्लासा खातीर ताजे खातीर क्लास कॅन्सल जाला तर हांव लेखलें की 8 घंटे मागीर जातलो ताजे मागीर वच्ची करून तो आज फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मिटींग गणपती उत्सवाचे बारीक गमत जाता असं गाईस गणपती लागी आयल्या आणि 80 डेज वरला आणि कशी वत्ताल पळायचे दिवस रापाराप वत्ताल आता दिवस आता वचन कॉफी करता कॉफी रेडी गाईस कॉफी पिवया आता सो बाबू न्हिदला मम्मी थोडे न्हिदल्या आणि हांव आतां क्लिनिका खातीर आयल्या जस्ट पाय सारली घरा पेशंट येवन बसला सगळ्यांचे अपॉइंटमेंट आशिल्ले 6:15 जाला सो म्हाज्या क्लिनिकाचें काम जालां आतां ग्रावंडार वता सर थोडे वॉक करता 2 राउंड मारता आनी वता बाबू उठावचे फुडें म्हाका वचूंक पडटलें फटाफट कोण ते ललता बाबू ललता यो मम्मा लागी यो बघा मम्मा लागी येता वही ललता क्लास आनी पुरो जाल्ले हांव आतां रेडी जाला आनी हांव वता असं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मिटिंगाचे मेसेज येता असं वॉट्सअपारी ते ऑलरेडी स्टार्ट जाला आतां वचा वामन येता असं वामनाला वेट करता असं आमी ओटू वता असत आतां ओके गायज तर हांव मंडला पावलो हांगा फर्स्ट फ्लोर ऑन तू मिटींग स्टार्ट आसा हांव वेट जाला आतां मीटिंग जाल्ले आतां जेवणा टायम बाई मामा सांगा आणि आमकडे पुरो जण आता जेवणा कसं आज मेन्यू पळोवया कसन कसन असं चपाती हे कसं आहे कुर्मा कुर्मा नका शीत आज ही फुल स्पेशल मेन्यू मडगाण स्पेशल आहे GSB माधवेश तू गेल कशी आहे माधवेश ऑल वेल ऑल गुड थोडी चलो जस्ट आतां घरकड आयला हाज्या शुभ ताका मेळ्ळी वचून आनी बाबाके मेळ्ळी ते वच्चाक मेळ्ळी टायम हाजी आतां जस्ट शुभदाल मेसेज आयलो की बाबाय न्हिदला तिवय न्हिदत असके तर गुड नाईट केल्ले तांकां आनी हांव आतां जस्ट घरकड आयलो आनी भारी लायक जाले मस्त लोकां मेळ्ळा ते हाजी मिटिंगांत भारी खुशी जाली तुमकां मेळ्ळो आनी गणपती लागी येता भारी खुश जाता गाईस चलो आता वीडियो हांगा एंड करतात तुमकां जर आमगे वीडियो पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईस अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर